आरजीपीचे निमंत्रक मनोज परब हांणी उत्तर गोंयच्या कम्युनिदाद प्रशासकाक निवेदन पत्र भेटयले। कम्युनिदाद जमीन गोंयकारां खातीर कितली उरल्या हें गोंयकारांक कळपाक जाय, तशेंच खंय अतिक्रमण जालां तेंवूय कळपाक जाय म्हूण मनोज परब उलयला। आयज आमी आतां नॉर्थ गोवाचो आमचो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमदाद आसा सर सागर गावडे तेका मेळपाक येयल्ले मेमोरेंडम दिवपाक स्पेशली बिकॉज ऑफ कोमदाद प्लॉट्स। तुम्ही सगळे जाणा की आमचे गोयचे कोमदाद जे गांवकारी सिस्टम पोर्तुगीजा टायमाच्या पयलींच्यान गोंयान चलता आनी हो जो जागो आसा हो जागो आमच्या गांवकारांनी गांवच्या डेव्हलपमेंटाक लागून इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून ना जाल्यार हावजिंगेक लागून दवरलेलो, म्हणजे फुडें जी आमची पिळगी वाडटली, जनरेशन फुडें वयतलें, सो तांकां ते एम्युनिटीज मेळपाक जाय, हावजिंग मेळपाक जाय, हेका लागून तो फ्री स्पेस दवरलेली। भितर एग्रीकल्चर आसलें, हावजिंग असले, ग्राउंड्स असले, बाकीचे एम्युनिटीज असले। जाल्यार आतां अशी प्रॉब्लम जाला की गोंयचे मॅक्झिमम कोमदाद आसा तेचेर एन्क्रोचमेंट जाला, इल्लीगल प्लॉटिंग जाला, भायल्या लोकांनी लँड ग्रॅबिंग केला आनी हेतून फूल जो गव्हर्मेंट मशिनरी आसा इन्क्लुडींग पंचायत, MLAs, सरपंच हे सगळे इन्वॉल्व आहा भितर। मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PW डिपार्टमेंट सगळे वांगडा मेळोन तांकां सपोर्ट करता, प्रोटेक्ट करता। आतां परिस्थिती अशी जाल्या की गोंयकारांक सपोज एक गोंयान प्लॉट जाय, एक लिगल प्लॉट घेतलो जाल्यार गोंयकारां कडेन ताकद ना। आनी आतांच तुम्ही बोवाळ पळयला की गोंयचो CM प्रमोद सावंत हो जे इल्लीगल प्लॉट आसा, इल्लीगल जे मायग्रंटांनी घरां बांदल्या, बस्तीज केला, झोपडपट्टी केला, तांकां रेग्युलरायज करपाचे फुडल्या असेंब्लीन अमेंडमेंट हाडपाचे गजाली करता। मागीर तो कितें करता, थोड्या गोंयकारांक शिल्ड म्हणून यूज करता, तांकां आफयता आनी तांकां सांगता गोंयकारांक लागून आमी करता। आमी गोंयकारांच्या विरोधान ना, आमकांय जाय गोंयकारांक प्लॉट गेल्ले, गोंयकारांची घरां रेग्युलरायज जाल्ली। बट हेचो मिनींग हें न्हू की गोंयकारांक फुडें दवरून फाटल्यान सगळी मायग्रंटांची घरां आनी मायग्रंटांची बस्ती आनी झोपडपट्टी रेग्युलरायज करपाचे म्हणून। सो आतां आमी सिंपल मेमोरेंडम केला। आमी मेमोरेंडमान मागला की प्रत्येक आतां हांगा नॉर्थ गोवा कोमदाद एडमिनिस्ट्रेटर आहा तेजे कडेन मागला की त्याच्या ज्युरिडिक्शनान जितले कोमदाद जागे आसा, जे फ्री स्पेस आसा, ज्या जाग्याचेर प्लॉटिंग जावपाक शकता, गोंयकारांक आमी घरां दिवपाक, प्लॉट दिवन तांकां घरां बांदपाक थंय प्लॉट एलोकेट करपाक शकता, अशे प्लॉट्स आयडेंटिफाय करपाचे खंयचे फ्री आहा ते, आनी ते प्लॉट आयडेंटिफाय करून तेंच्यांनी ते फक्त गांवकारांक ना जाल्यार गोवन ओरिजीन जे लोक आसा जशे कोडान बरयला pre-1961, सो ते लोकांकूच तेच गोंयकारांक ते दिवचे, ही आमची मागणी आसा। सो आतां गेल्या फावटी आमी 2 फावट LAQ घातले, आमी विरेशाच्या थ्रू जेन्ना LAQ घातले आमच्या आमदारान, तेन्ना आमकां तेचो डायरेक्ट आन्सर मेळोंक ना। म्हणजे अजून अशी परिस्थिती जाल्या की गोंयान कोमदाद जागो कितलो आसा, कितलो तो एन्क्रोच जाला, कितलो फ्री आसा, कितलो खऱ्यांनीच लिगली विकला, हे खंयसरूच डेटा सरकारा कडेन ना, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन ना, रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन ना। सो हेचेर एक्चुअली अभ्यास जावपाक जाय, हेचेर एक्चुअली ऑडिट जावपाक जाय, कित्याक अशेंच जर हे चलत रावले जाल्यार गोंयकार आतांच लँडलस आसा, कित्याक फॅमिली वाडत आसा, प्रत्येकाच्या एका फॅमिलीन 4 वाटे 10 वाटे जाला। सो त्या भुरग्यांक जे लँडलस आनी होमलस आसा पळय ते अशेंच लँडलस आनी होमलसूच सदांच उरतले। सो हें उरपाक जायना। सो आनी कोमदाद हो आमचो रायट, आनी तो कितें तुका सवाय भितर मातसो मेळटा। बाकीचे जर लँड आमी गेले, प्रायवेट लँड गेले जाल्यार ते गोंयकारांच्या हाती भायर पावले, आनी ते ह्या सरकारानूच पावयला, कित्याक आमच्या गोंयान लँड प्रोटेक्शन ना, लँड सिलींग एक्ट ना, गोंयच्यो जमनी राखून दवरपाक लागून ह्या सरकारान कायदो करूंक ना, कोणूय येवपाक शकता, कोणूय दोंगर घेवपाक शकता। सो आमी आतां साऊथ गोंय आमची टीम आहा ती साऊथ गोंय आमी हे मेमोरेंडम दितले, सेंटराचो जो आसा एडमिनिस्ट्रेटर तेकाय आमी दितले। सो आमकां ऑल ओव्हर गोवा गोंयकारांक लागून कितले प्लॉट्स अवेलेबल आसा कोमदादान हें कळपाक जाय, कितले कडेन एन्क्रोचमेंट जाला ते कळपाक जाय, आनी गोंयकारांक जस्टीस मेळपाक जाय। गोंयकारांक लागून जर कायदे येता जाल्यार गोंयकारांक लागून येवपाक जाय, भायल्या लोकांक लागून न्हू, हें आमी तेका सांगलेलें। आनी सरान आमकां अश्युरन्सूय दिला की तेंच्या सायडींच्यान कितें जातलें पळय तें करतले, कित्याक तेका आतां डबल चार्ज आसा, हो एक चार्ज आसा आनी तो म्हापसाचो चार्ज आसा। सो लेट्स सी, आमी रावतात, पूण आमच्या सायडींच्यान जो प्रेशर घालपाक जाय ना जाल्यार असेंब्लीन मांडपाक जाय विशय आमी 100% मांडटले।